भोव अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी लाईव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान हांव तुमकां स्वागत करता. संतीसीन त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड आमकां सांगाता हाडटा. द ग्रेस ऑफ गॉड युनायट्स अस एज वन फॅमिली वेर एवर वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी आमी सांगाता येता आसतना सोमी जेजूचो अनुभव आमकां जाता. मोरी माय सांत भक्त आनी आंज बडवे आमच्या सांगाता मेळटात. देखून मोगाचें सांगाता मेळोन एक गीत आमी गावया. ह्या गिता द्वारे चड आनी चड दैवीक अनुभव आमी जोडून घेवया. वचन तुझे सोमिया निरंतरी गायता, दिसपट्ट्या जीवनात उतार तुझे पाळता. वचन तुझे सोमिया निरंतरी गायता, दिसपट्ट्या जीवनात उतार तुझे पाळता. जिणयेच्या हर सकाळी स्तुती तुझी करता, रातीनीचे वेळी तुझेर हांव दीस लायता. जिणयेच्या हर सकाळी स्तुती तुझी करता, रातीनीचे वेळी तुझेर हांव दीस लायता. सोम्यान तूं गोवली हांव ती शेळी, राखताय सर्वोय काळी. भजन तुझे सोमिया निरंतरी गायता, दिसपट्ट्या जीवनात उतार तुझे पाळता. तूं जावन आसाय उसवाड, सर्गी वाट दाखोवचो. संवसारिया पयनाक दैवीक जीव लाभोवचो. तूं जावन आसाय उसवाड, सर्गी वाट दाखोवचो. संवसारिया पयनाक दैवीक जीव लाभोवचो. उतर तुझे सत, उतर तुझे वाट, उतर तुझे जिवीत. भजन तुझे सोमिया निरंतरी गायता, दिसपट्ट्या जीवनात उतार तुझे पाळता. भजन तुझे सोमिया निरंतरी गायता, दिसपट्ट्या जीवनात उतार तुझे पाळता. प्रार्थोया. सर पदवेदारांनी सक्तेवोन देवा, आमी तुजीं भुरगीं जावन आसतना तुजें काळीज आमच्या मोगान जळटा. आमची वर्ती जतन आनी मोग आनी काकू तुका आमकां आसा. देखून आमच्या पातकां प्रमाणे तूं आमच्या लागीं वेव्हार करिनाय. तूं कणवळ आनी दयाळ आमची पातकां बक्षिताय.
आमच्या मागण्याक तूं कान दिताय आनी आमच्या गरजांनी तूं पावताय. सर्व गुप्तकन आमा समेत तांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां जें कितें गरजेचें तें तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमी सोडवण जोण घेवन वायटाचेर कोडेपणाचेर जैत व्हरून तुवें दाखयल्या त्या सुवार्थेच्या उजवाडाच्या वाटेन चलोन सासणाक तुवें बसयलेलें सासणीक सूख आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. सामात्या वापरमणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासना. बगार जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हज्या लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हयवे, तुजे नांवी आमी देंवसार धांवडयलात न्हयवे, तुजे नांवी आमी आसर्यां केल्यात न्हयवे. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलों, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लाभदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरें. पावस वतलो, आवड चडलें, चड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुनयाद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेचेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरें. पावस वतलो, आवड चडलें, झड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकवण आयकून वेंचमीच जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशां बरीं शिकयतलो, तांच्या शास्त्रां बरीं शिकयनातलो. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें. आतां आमी वाचलेलो वांजेल, आयकल्लो वांजेल, मातेवाचो वांजेल, अध्याय 7, 20 आनी 1 तावन 20 आनी 8 वळ. Gospel of Saint Mark, Gospel of Saint Matthew, chapter 7, verses 21 to 28. ह्या वांजेलांत 3 प्रमुख संदेश आसात. एक, खरो पाटलावदार कोण जावन आसा. दुसरें, आमचें क्रिस्तांव जिवीत देवाच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर बांदिचें. तिसरें, लोकाची प्रतिक्रिया म्हणजे म्हजी तुजी प्रतिक्रिया समिया जेजू थंय कशी आसासय. आतां पयलो विशय, खरे पाटलावदार कोण, खरे क्रिस्तांव कोण. समी जेजू मोगाचें हांगासर आमकां स्पश्ट करता. म्हाका समिया समिया म्हणून उलो मारतलो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगचो ना. बगार जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. म्हणजे हांगासर पयलो विशय जावन आसा, आमी केवल यूट्यूबाचेर जायते मागण्याचे व्हिडिओ पळयल्यार पावना. सकाळीं सांजेर मात न्ही, सगळो दीस ते यूट्यूब मागण्याचे व्हिडिओ पळयल्यार पावना. ह्या कोंताचो तेर्स वय सांगल्यारय पावना. वय जी नासतना मागणे कोंताच्या तेर्साचे मागणे करनासतना केवल सांगल्यारय पावना. ह्या इगर्जी वचून मिसा वचून केवल कुमगार घेतल्यारय पावना, ह्या कुमसार जाल्यारय पावना. सक्रामंताचें जिवीत संप्रदाया प्रमाणे आमी केल्यार पावना. बगार आमचें जिवीतच बदला जाय आनी आमच्या जिवितान देवाच्या बापाची खुशी आमी करी जाय. म्हाका न्हू आका एक बरो एक दाखलो आमी दिवयेत. आतांचो आमचो पाप साहेब लियो आमी म्हणटा पळय, भाग्यवंत पापा लियो चवथो म्हणजे आतांचो आमचो पाप साहेब. ताच्या जिवितांत देवा बापाची खुशी तो करनासा. तो सबार फावटी पांयांक वणो घालनासतना चलता आनी ताणें उलो दिला सर याजकांक बिस्पांक, तेदना तुमी पांयांक वणो घालनासतना लोकां मदें चला. कित्याक तो पेरून तूं मिसां वावर करनासतना ताणें एका गांवाक
वेता आसतना थंयसर विशेश पावस आवर येवन जायत नश्ट जाल्लो. त्या गांवांत लोकां कडेन पांयांक वणन नासतना थंय चलतले, ताका स्वागत करूंक आयिल्ल्या लोकांक तीं पांयांक वणन नासले. ते पळोवन हो बरे शू घालून गेल्लो तेन्ना हो एक पाद्र्याक, पूण त्या ताच्या रिलिजियस मेळाचो ॲगस्टिनियन मेळाचो तो एक वडील जावन आसलो. ताणें कितें केलें, ताजे शू काडले आनी ताणें कोणाक दुबळ्यान दिले आनी तांकां आपोवंक आयिल्ले लोक खाली पांयान चलो नासलो, देखून होय खाली पांयान चल्लो. त्या दुर्बळ्या गांवाक पावले वेळार त्या गांवचो लोक म्हणालो की वाणें घालनासतना येवचो याजाक पाद्र्याक म्हळ्यार पयले फावटी. आतां आमकां समजलें याजाक म्हळ्यार आमच्या बरेंच आमचो मोक्करसो आमच्याच सारक्याचो. प्रेज द लॉर्ड. ताचे उपरांत वय ह्या याजकान एक दृढ निर्धार घेतलो की आपूण वेच्या लोकांच्या पांयांत व्हाणो ना जाल्यार हांवूय व्हाणो घालचो ना. जर तर हांवें वेच्या लोकांक थंय शूग ना जाल्यार केवल सादें व्हाणो घालता जाल्यार हांवूय तांच्या फाटीन सादें व्हाणो मात्र घालतलो. मोगाचें न्हू, वॉक द टॉक. जें कितें आमी प्रवचन दिता, सरमांव दिता, त्या प्रमाणे आमी जियोंक शिका जाय. दुसरें मोगाचें न्हू, आमच्या पापसाहेब लियो तें आमी पळोवनची एक वर्त सेगूण जावन आसा. ताणें थंयसर वॅटिकनाचें व्हडलें सयत गार्डन आसा, तोट आसा, भागी म्हणटा हांव, दिस ब्युटिफूल फ्लावर गार्डन. थंयसर कोणाक येवंक ना, केवल पापा साहेबाचे अधिकारी आनी व्हडले कार्दिनाल बिस्प तसल्या मात्र वचोंक साद्या पाद्रापां सयत त्या जाग्यार वचोंक नातले. पूण ताणें ह्या दिसांनी तें सगळें गार्डन त्या गांवांत असल्या दुर्बळ्यांक गतांतल्या भिकाऱ्यांक तें गार्डन उक्तें गरजेचें म्हण ताणें आदेश दिला. लोक आनी येवयेत, विशेश जावन रातीक कोणाक घर ना, न्हिदोंक ना, थंयसर येवन न्हीद येत. आनी तिसरें पापसाहेब पळया तो केदाळे सादें वस्त्रां घालता, सादीं वस्त्रां, ताजे सादें लोब न्हेसता. नाजाल्यार पापसाहेब भोव मोलादीक वस्त्रां न्हेसोवंक तांचे प्रोटोकॉल आसा. तांचे एक पापसाहेबाक अश्लींत वस्त्रां न्हेसच जाय म्हण आसा. देखून जेन्ना खंय ऑफिशियल अधिकृत भेट दिता आसतना ताणें थोडे वस्त्रां ताणें न्हेसच जायच म्हण आसा, ती न्हेसता तो. नाजाल्यार तो सादीं वस्त्रां न्हेसता. तो म्हणटा साद्या लोकां कडेन वय पयशे नात, सादीं वस्त्रां न्हेसतना आमी वय सुमया जेजूचे सर्वंट ऑफ सर्वंट्स ऑफ गॉड. आमी जर तर देवाच्या सेवकांचे सेवक जावन आसा, आमी सादीं वस्त्रां, उण्या मोलाची वस्त्रां आमी न्हेसच जाय, ह्या लोब न्हेसच जाय तो म्हणटा. आनी चवथें जावन आसा तो दुर्बळ्या सांगता रावोंक आशेता आनी सबार पोटीन तो दुर्बळ्या सांगता रावला. तो ताचो अनुभव म्हणटा. एक फावटी तो सहायक याजक जावन आसलो एका इगर्जींत आनी ताणें पळयलो एकलो दुर्बळो आयलो, ताचे कडेन बरीं वस्त्रां नातलीं, पांयांत वडो नातले, घतांतल्या व्यक्ती बरीं तो दिसलो. ही गरजे भितर सयत वचोंक तो तयार नासलो, कित्याक तितलो मेळो आसलो. ताका पळयतना कळटलें तो घतांत नासतना, घर नासतना भोंवता. तो येवन इगर्जेच्या मॅटांचेर तो बसलो. थंयसर आसल्या गार्ड आनी वॉचमॅनान ताका भायर धांवणोवंक पळयतात. देखून हो सहायक विकारांक सांगूंक ताका बरें लागोना. ताच्या बदला गेलो आनी त्या भिकाऱ्या सांगता बसलो. आनी सगळी रात ताणें त्या भिकाऱ्या सांगता अनाथा सांगता करशिल्ली, कित्याक तो ताचे सांगता बसता आसतना थंयसर आसले बॉडी ते वॉचमॅन आनी कितें म्हणटा आमी वॉचमॅन गार्डींग करतले गार्ड्स ताका थंय धांवणोवंक शकना. सगळी रात ताचे सांगता बसलो. आनी सकाळीं उठता आसतना वय थंयसर ताका न्हीद आयली. उठता आसतना तो अनाथ व्यक्ती म्हणूंक लागलो की फादर तुमी म्हजे सांगता रावल्यात, ताचें की वर्तें काणीक आनी कितें तुमी म्हाका दिवयेत, तुमकां दिनवास, तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगून तो गेलो की तें ताच्या काळजांत भोव कसलें. एका दुर्बळ्याक, एका अनाथा दुसरें कांय नाका, कोणें तरी म्हजो मोग म्हजे सांगता आसा जय म्हणून. अशें मोगाचें न्हू, पाप साहेबाचें आमी पळयता जें कितें तो प्रवचन करता तो ताच्या जिवितांत जियेता. देखून मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसनांत 7व्या वळींत 15वी वळ पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 77 to 15 समी जेजू आमकां म्हणटा तुमी अनुभवर्त्या वरी म्हणचे न्ही, कित्याक जायती मागणी केल्यार ते देवाक मानवतात म्हण ते चिंतात. पळय मोगाचें न्हू, आमी थोडे फावटी चिंता जायते तियर्स केल्यार, जायती नव्याना मागणी केल्या देवाक मानवता म्हणून. ना मोगाचें न्हू, आमी मानवचे केदाळा जेजू उपरांत तो सांगता तुमी मागतना अशें मागा. आनी जेजू आमकां थंयसर आमच्या बापा मागणें शिकयता. हाजो अर्थ न्ही आमच्या बापा आमी 100 फावटी 1000 फावटी सांगा जाय म्हणून. बगार आमच्या बापाचो अर्थ आमी समजून घे जाय. आमच्या बापा म्हळ्यार देव आमचो बापूय आनी तो आमचो बापूय.
दोबळ्यांचो, ग्रेस्तांचो, शिकलेल्यांचो, शिकनांतल्यांचो, भारत देश असो, अमेरिका असो, काळ्यांचो, गोऱ्यांचो, सर जातीक असो, दादल्यांचो, स्त्रियांचो, भुरग्यांचो, प्रायवंतांचो, अनाथांचो सयत आमी सगळ्यांक भाव मयणी म्हणले की जाय आनी देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. म्हणजे जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमचें न्ही, सगळ्या मनशाकुळाचें, सगळे मनशाकुळ एक कुटुंब. गरजेवंतां तें वांटून घेवचें आमची तालंतां, आमची देणी, आमचो वेळ, आमचो मोग, आमची जतन आनी एकामेका आदारसून सुदारसून एकामेका बोगसून आमी जियेजय. जशें देवा बापाची खुशी सरकार आसा तशी संवसारांत आसा करूंक हर प्रयत्न आमी करीजय. सांगातास आमी ल्हान ल्हान संगतीक देवा लागीं मागजय. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आमच्या भाव भयणीक काम ना, ताचें काम तांकां एक बरें काम मेळच्या खातीर मागजय. आर्थीक अडचणींत आसल्या खातीर मागजय. बिझनस बरें जायनातल्या खातीर मागजय. काजरी जिवितांत बरी जिणी जिवंक आशेता सैरीक जायनातल्या खातीर मागजय. काजरी जिणेंत भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर मागजय. शिकच्या भुरग्यां खातीर मागजय. शिकपांत यशस्वी जोडच्या खातीर भुरग्यां खातीर मागजय. ल्हान भुरगीं तरणाटीं पिडेंत आसात, उलोवंक जायना, थोड्यांक कान आयकनात, मतीन सारकी वाडा वळना, परिक्षेंत यशस्वी मेळना, तसल्या खातीर अनाथां खातीर मागजय. आनी अनाथां खातीर कितें तरी करूंक आमी प्रयत्न करीजय. आनी भुरग्यां उदेशीं कस्तो चली जायते आवय बापूय आसा तांच्या खातीर मागजय. प्रायवंतां पासत मागजय, विधवी पासत, विधुरां पासत, कश्टां संकश्टां सांपडलेल्या पासत मागजय. दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. म्हळ्यार केवल आपणाचें खाण मात न्ही, म्हज्या भाव भयणीकी खाण जेवण आसच्या खातीर मागजय मात न्ही. जशें आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता म्हणजे आमी बक्षिजय. बापान बक्षूंच्या खातीर आमी मागजय. म्हणजे केदाळे कुमसार जावन पातकांचे बक्षणे जोण देंवसाराच्या सैतानाचे जैत व्हरूंक आमी देवा लागीं मागजय. वय आमकां ताळणेंत पडोंक दिनाका, पूण वायटांतले निवार म्हणून देवा लागीं मागोन ह्या संवसारांत देंवसाराच्या सैतानाचे जैत वरीजय. अशें मोगाचें न्हू, आमी देवाक मानवाजय. दुसरें, देवाची खुशी करची भोव गरजेचें जावन आसा. याकोबाच्या पत्रांत पयल्या वचनांत 22व्या वळीर आमी वाचता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. तुमी देवाचें उतर आयकल्यार पावना तें पाळीजय, म्हणजे जियेजय. इट्स नॉट इनफ दॅट वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड. वी आर नॉट जस्ट टू बी हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, but those who live the word of God, those who practice the word of God, walk the talk. तिसरें जावन आसा आमचें धार्मीक आचरण आमकां सोडवण दिना. वय मोगाचें सक्रामेंत म्हळ्यार केवल भायलें आचरण न्ही. खंय काजाराच्या दिसाक हो वयल्यान एकामेका हात धरून भास दिवंक आसा. हांव तुका पती म्हण घेता, पतीन म्हण घेता. सुखांत तशें दुखांत, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करता, हांव तुका विस्वासी रावता, हांव तुका मानान लेखता म्हूण भायल्यान भास दिल्या पावना ती जियेजय. कश्ट आकांताच्या वेळार घोवाक विस्वासी रावाजे, भायलेक विस्वासी रावाजे, ताळण्याचेर जैत वरीजय, सांगाता मेळोन कुटां बांदून हाडीजय. पूण आजकाल तशें ना. काजाराक मोगाचें 20 लाख 30 लाख 1 करोड खर्च दितलीं आसात. काजाराची एक वस्तुरां सयत 10,000 20,000 1 लाखाची वस्तुरां सयत घालतलीं आहात. पूण मोगाचें न्हू, घोव बायलेक सोसून व्हरूंक तयार ना, बायल घोवा सोसून व्हरूंक तयार ना, सोडदोड करूंक तयार ना, एकामेकाची जतन घेवंक तयार नात, एकामेका पिडेंत कश्टांत संकश्टांत काम गेल्ल्या वेळार होंदोवन जियोंक तयार ना. तर मोगाचें न्हू, खंयसर उरलें आमचें जिवीत. देखून सक्रामेंताचें जिवीत केवल संभ्रमा खातीर, आचरणा खातीर, सकाळां सांगाता खावन जेवून घामाता मारच्या खातीर न्ही, बगार आमी आमच्या जिवितांत जियोंक. देखून जेजू म्हणटा थंयसर, मात आतां आमी आयकलें त्या वांजेलान, सबार जण त्या दिसा येवन म्हणटले, हांवें तुज्या नांवान, जेजूच्या नांवान हांवें प्रवाद केला न्ही, देंवसार धांवडयल्यात न्ही, पिडा गूण केल्या न्ही. पूण हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, पयस सरा, देंवसाराक लाभ जाल्ल्या न्हू, खोटेपणाक लाभ जाल्ल्या न्हू, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. सक्रामेंत म्हाका भायल्यास संभ्रमा खातीर न्ही, तें जियोंक. बाप्तिस्माचो सक्रामेंत जियोंक, कुमसाराचो सक्रामेंत जियोंक, कुमगाराचो सक्रामेंत जियोंक, जेजूचे एकवटान जियोंक, क्रिस्मसाचो सक्रामेंत पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक जियोंक. म्हाका न्हू, आमी खोटेपणांत, नालिसायेंत, बेबद्यापणांत, वायट सवयांक वळख जावन जियेल्ल्या वेळार म्हाका सक्रामेंत जियोंक ना. केवल आमी भायल्याच्या आचरणा खातीर मात्र आमी जियेल्या, आचरणा खातीर मात्र आमी तें केलां. जायना. काजाराचो सक्रामेंत, वर्दीचो सक्रामेंत, ओय हर एक सक्रामेंत मोगाचें न्हू, कितलो महत्वाचो, कितलो श्रेश्ठ तो आमच्या जिवितांत जियेजय. सबार जाण मोगाचें न्हू, देवाच्या राज्या खातीर वावरतात म्हणटात, मणयारी जावन ह्या नांवार्थीक हुद्देक हाडून, पूण मोगाचें न्हू, तांचें जिवीत त्या प्रमाणे ना.
तांकां मोगाच्यान जेजू बेस्टायता. आनी चवथो संदेश मोगाच्यान आमकां मेळचो जावन आसा, वय आमी उडासोरीची निमाणी झडती म्हणली आसा. देखून मोगाच्यान आमी फटवून पडचें नाका. देखून जेजू म्हणटा, त्या दीस हांव तुमकां सांगतलो, तुमच्या तोंडार सांगतलो. कितली कठीण उतरां तुमी जेजू म्हणटा, तुमच्या तोंडार हांव सांगतलो, हांव तुमकां नेणांच पयस सरा. म्हणजे मोगाच्यान भायलो संभ्रम, भायलें आचरण म्हत्वाचें गरजेचें न्ही. जेजू लागीं संबंद गरजेचो. द रिलेशनशीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ए कम्युनिकेशन विथ द लॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कम्युनियन विथ द लॉर्ड इज मोर इम्पॉर्टंट. सो मी सांगता, संवाद आनी संपूर्ण तरान तो एकवट तो भोव गरजेचो आनी तें देव आशेता. तर मोगाच्यान पयलो संदेश जावन आसा, आमी खरे पाटलावदार, खरे शीस, खरे आपोस्तल आमी जायचे. दुसरें, आमी बुदवंत आनी जाणारी क्रिस्तांव आमी जायचे. हेड बुद्ध आनी पिशे क्रिस्तांव आमी जावन असो. कोण बुदवंत क्रिस्तांव? समी जेजू म्हणटा, जो कोण क्रिस्तांव जिवीत देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतरांचेर आपलें जिवीत बांदून हाडटा. म्हणजे देवाचें उतर एक बुन्याद जाता. आमी घर बांदता जाल्यार, एक बिल्डींग बांदता जाल्यार कितें करता? बुन्याद बांदता. जर तर आमकां एक 25 माळयो बांदूंक आसल्यार मोगाच्यान कितलें गूंड बुन्याद घालचें पडटा. आमकां एका माळयेचें घर बांदूंक आसल्यार आमकां एक 5 ते 10 फिटांची गुंडायेक बुन्याद घाल्यार पावता. 25 फीट वयर वचचें जाल्यार लगभग 50 फीट म्हणी 15 गुंडायेची फावंडेशन घालचें पडटा. आनी मोऱ्या पात्राचेर न्ही, घट्ट मोऱ्या पात्राचेर या खडपाचेर बुन्याद घालचें पडटा. त्याच तरान आमकां भाग्यवंत जावंक आसा, सांज जावंक आसा, सासणीक जिवीत आमकां जाय म्हण आमी म्हणटा मागता. त्या प्रमाणे मोगाच्यान देवाचें उतरी गुंडायेन खोलायेन आयकून समजून घेवन त्या प्रमाणे जियोवची गरज आसा. देखून पयलें जावन आसा, देवाचें उतर आयकोवचें आनी त्या प्रमाणे करचें, त्या प्रमाणे जियोवचें. म्हाका उगडास येता महात्मा गांधीचो. महात्मा गांधी लागीं एक आवय आपण हाडून आयली आपल्या पुताक. तो पूत एक 10-15 वर्सांचो भुरगो. ताका डाक्टरान म्हणलें आमटाण्याचें कितेंच खावं नजो, कित्याक ताच्या पोटान तसली बिडा आसली की आमटान गेल्यार ताका वीक जाता, बाधक जाता, खावं नजो. कितलें सांगल्यार आयकनासो. ताका आमटान खावचें म्हळ्यार एक विशेष उरपा, एक विशेष वर बस. ताका महात्मा गांधी लागीं हाडून आयली. कित्याक महात्मा गांधी एक ती बारी वळखीची. ती म्हणाली, महात्मा गांधी, म्हज्या पुताक इल्लें सांग तूं, ताणें आमटान खावं नजो. महात्मा गांधी म्हणालो, जायत म्हज्या भयणी, हांव तुज्या पुता सांगता, पूण आज सांगूंक जायना. हांव एका म्हयन्या उपरांत ताका सांगता. एका म्हयन्या उपरांत ताका आपण हाड. तिका बारी बेजार जालें. दुसरे संगती उलयली, ती गेली. कित्याक महात्मा गांधीन म्हज्या पुताक कांय सांगूं ना काय म्हणून. पूण एका म्हयन्या उपरांत आपण हाडलें. त्या वेळार महात्मा गांधी त्या पुताक आपणा सरशी बसयलो. बरें करून ताचे कडेन मोगान उलोवन उपरांत तो म्हणालो, हांव आमटान म्हणली कांय ना, हांव आंबटाचे खंयचे संगती कांय ना, ते जिवाक बरें न्ही. देखून तुंय कांय नाका पुता, ते केल्यार तुज्या जिवाक आपाय, ते सोडूंक हर प्रयत्न कर. हांवें देवा लागीं मागोवन सकस जोड घेतली, तुंय देवा लागीं मागोवन करपा जोड घे. आनी अशें समजोवन ताका धाडटा आसतना ताची आवय येवन म्हणाली, महात्मा गांधी, एका म्हयन्या पयलीं हांवें तुका सांगलें, त्या दाडा तुवें सांगून आतां एका म्हयन्या उपरांत कित्याक म्हज्या पुता तुवें सांगलें. तेन्ना महात्मा गांधी म्हणालो खंय, आडे बाये, हांवें कशें त्या भुरग्याक सांगचें, हांव तूं आमटान खाता, म्हाकाय आंबट खावचें म्हळ्यार बारी एक वरपोसू, म्हाका एक आशा. पयलें हांवें 1 म्हयनो आंबट खावचें सोडलें त्या भुरग्याक सांगच्या पयलें. बारी कस जालें, म्हाका देवा लागीं मागोवन करपा जोड घेवन हांवें ते वायट संवय सोडली. आनी उपरांत त्या भुरग्याकी म्हाका सांगूंक म्हजें अंतस्करण नितळ आसा वय म्हणून म्हाका बगलें, प्रामाणीकपणान आसा म्हूण म्हाका बगलें. वय मोगाच्यान आमी ऑनेस्ट जायचें, प्रामाणीक जायचें. दुसरें जावन आसा मोगाच्यान आमचें जिवीत देवाच्या उतरांच्या खडपाचेर, द रॉक, तें जावन आसा देवाच्या उतरांक आमी खालतें जावचें, जेजूच्या उतरांक आमी खालतें जावचें. जाकोबाचें पत्र 2:17 म्हणटा, जेम्स चॅप्टर 2:17, बरें करण्यो नातलेलो भावार्थ व्यर्थ जावन आसा, बरें करण्यो नातलेलो भावार्थ फोकोळ जावन आसा. देवाचें बरें करण्यो नातलेलो तसो भावार्थ एका तरान मेला. देखून मोगाच्यान बरें करण्यो आमच्या जिवितांत आसा जाय. तिसरें जावन आसा मोगाच्यान आमच्या जिवितांत वारें वादळ आसतलेंच. वय तूं फातराचेर तुजें घर बांद या रेंवेचेर बांद, वारें वादळ येतलेंच म्हणटा स्वामी जेजू. दोनीय घरांक तें मारलें. मोगाच्यान वारें वादळ म्हणजे वंदवण्यो, वडण्यो, ताळण्यो, कश्ट, संकश्ट, पिडाशिडा, समस्ये, तातवार ग्रेस्तांक येतात, दोबळ्यांक येतात, अशक्यांक येतात, शिकप्यांक येतात, हळ्ळेच्यांक येतात, शारांत आसल्यांक येतात.
भुरग्यांक येतात, व्हडांक येतात, प्रायवंतांक येतात. पूण जर तर देवाच्या उतरांचेर आमचे क्रिस्तांव जिणी बांदून हाडल्या, आमचे क्रिस्तांव जिणी म्हणलें तें बांदप मजबूत आसतलें. आनी चवथो विशय मोगाच्यान आमी उडास दवरिसय, आमच्या जिवितांत लांब जिणी आमच्या जिवितांत तिरासाण आसा जाय आनी आमच्या विश्वासीपणान ती तिरासाण आसा जाय. मोगाच्यान एक घट्ट बांदप आसल्यार तें हालना. एक रेंवेर बांदले बिल्डींग कितें जाता, हालता, रेंव हालता आनी ती माती उबी आसल्यार तें हालता. देखून हालोन वचो जाल्यार मजबूत आसा जाय. वय मोगाच्यान थोडे फावटी म्हाका राती न्हीद पडनातल्या वेळार म्हाका दिसाक मागीर न्हीद चड येता. देखून म्हाका न्हीद खळोंक नजो राती. दिसा जायत वावर आसता. देखून हांवें कितें करता, तिरलो जाग जाल्ले तक्षण हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अर्गान जेसू, होगळाप जेसू म्हणचे. आनी जाल्यार दिंबेर पडोन हात वयर सर सयत मागणें करचें. आनी तेन्ना घालून जाता तक्षण परतून न्हीद येता. कित्याक दुसरी चिंता मतींत येता आसतना ती मतींत भायर काडून एकच वाट, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अर्गान जेसू, होगळाप जेसू. जेसू तुज्या आमलेक रक्तान तुजें मन नितळ कर, काळीज नितळ कर, म्हजें अंतस्कर नितळ कर. कसलींच चिंतना आनी कितेंच राटावळी, कितेंच येवजणे म्हज्या मतींत ह्या राती घेनाशें बगार हांवें बरी न्हिदोन म्हज्या कुडीक विशय मेळाशें जेसू म्हाका करपा दी. तेजे लागीं मागचें. म्हाका तुम्ही अशेंच मागोवंक प्रयत्न करा. तुमकां कसलेय अडकळी आयिल्ल्या वेळार नाका जाल्लें चिंतन तुमकां दोस्त आसतना जेसूच्या आमोलेक रक्ताक उलो मारा. आनी आतां तिसरो विशय, पयलो विशय एक खरो पाटलावदार कशें जावचें, दुसरो विशय आमी बुद्धवंत क्रिस्तांव जायचे, आनी तिसरो विशय वय लोकाची प्रतिक्रिया. जेसूची शिकवण आयकच म्हाका लोक विस्मीत जालो आनी तो म्हणालो, हो आतां शास्त्र्यां बरी शिकयना, आमच्या श्रेष्ठ ह्या जागा बरी शिकयना, बगार अधिकारान भरलेली ही शिकवण ही, हो कोण जायत. म्हाका हो जेजून दिल्लो तो सरमाव, ताज्या दोंगरा वयल्या सरमावाचो 11 वांटो. दोंगरा वयलो सरमाव मातेवचो वांजेल 5, 6, 7 आनी 7व्या वसरांत 11 उतरां जेजूची जावन आसली. म्हणजे जेजू जावन आसा सोडवणदार, जिव्या देवाचो पूत, क्रिस्त म्हणून लोकांक स्पश्ट जावन येतलें. हांचे पैकी सबार जाणांनी जेजूचो पाटलाव करूं सुरू केलो. आमी मोगाच्यान जेजू जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, तो जावन आसा स्वामी, ताचे थंय आमकां सोडवण आसा, ताचे शिवाय आनी कोणातय आमकां सोडवण ना, हे आमी स्विकार करया. तो जावन आसा खरी वाट, तो जावन आसा सत, तो जावन आसा जिवीत. ताचो आमी पाटलाव करया, ताजेर आमी पातयेवया आनी तेन्ना मोगाच्यान ताचे तावन हर एक आशिर्वाद आमी जोड घेतले. हर एक पिडा गूण जातली. तुका कसली पिडा आसा त्या जाग्यार हात दवर आनी समिया जेजूच्या नांवान माग आनी तूं उण जाताय, बरो जाताय. कितेंय तुका गरज आसा, एक बरें काम, एक बरो दिसपडतो ग्रास, तुज्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन, या तुज्या जाग्यार उदकाची बांय खणूंक आसा, बरें उदक मेळाची, ह्या नवें घर बांदिचें, या तुज्या परिक्षेन पास जायचें, तुज्या एग्जामान पास जायचें, तुवें येवजिल्लें पंथा पावचें, वय जेजूच्या नांवान माग, देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. प्रार्थोया. भोवमगळा सर्गींच्या बापा, हर एक तुवें केल्ले बासवणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय ते पंथा पावल्यात, ते संपूर्ण जाल्यात, ते होय जाल्यात. तर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमी तुज्या मुखार दवरचे हर एक मागणी त्या सावन तूं स्विकार कर. देवया वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या भुरग्यांक जें कितें गरजेचें तें सगळें तूं तांकां फावो कर. आनी विशेश तरान तुवें तुजें उतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां तुवें सुवार्थेन प्रगट केलाय. तीं उतरां आयकोंक, तीं उतरां आमच्या जिवितांत जियोंक, त्या उतरांच्या घट्ट बुन्यादीचेर आमचे क्रिस्तांव जिणेचें बांदप बांदून हाडूंक आनी सर्गार तुजे सासणीक सूख जोडूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसो, तुमचेय सोवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां. केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा, डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर दैवीक उलो रेतेर मंदिरात तुमी येया, वस्तेची रेतेर करा. तुमकां रेतेर केदाळ आसा अशें म्हण कळाची जाल्यार डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हे ॲप डावनलोड करा. ॲप फ्रॉम गूगल प्ले. प्लीज डावनलोड द ॲप डिवायन कॉल सेंटर मुल्की. आनी तें डावनलोड करतस तुमचे मोबायल नंबर विचारता, मोबायल नंबर घाला, थंयसर तुमचें नांव घाला आनी ईमेल ID घाला आनी तुमचे कितें विवर आसा थंयसर दिया. आनी तिसल्यार तें ॲप उक्तें जाता. उक्तें जाल्ल्यानच तातूंत तुमकां मिसांची त्या सावन धाडूंक जातात.
आनी आमचे रेतेर विभार आसता थंयसर रजिस्ट्रेशन करूं जाता केदाळ तुमी रेतेर येता तुमचे रूम तुमच्या खातीर आमानात जाता रजिस्ट्रेशन जाता आमचे व्हिडिओ पळोवंक जाता कोणाक दान धाडूंक आसल्यार ती दान दिवंक जाता सगळो दिवायन कॉल सेंटरचो विभार थंयसर आसता तुमकां समेस्तांक मोगान मानान दिनवास पटयता आनी तुमकां बरें मागता दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रम केदाळे तुमी पळया हेरांकी पळोवंक तुमी सांगा आनी तुमी तांकां सहकार दिया तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता. दिव्यवाणी